आमचें जिवीत जावन आसा फोना भाशेन. आमी दीसभर कामाक वेतात आनी कामाक गेल्या उपरांत आमची एनर्जी, आमचो पावर आसा तो उणो जायत वेता. पूण हो पावर उणो जालो म्हणटच आमचे सगळी एनर्जी आनी आमकां शकोद आसना. पूण स्मार्टफोना भाशेन आमची एनर्जी उणी जाता खरी, पूण आमी दीसभर वावर करून आमचो दीस काडटात. पूण येयलो म्हणटच आमच्या घरांत आमकां टेन्शनां दिश्टी पडटात, झगडीं झुजां दिश्टी पडटात, आमकां गोडे वायट आयलेलें दिश्टी पडटा. कित्याक आमी आमचो मोबायल, आमचें जिवीत चार्ज करूंक ना. आमचे लागीं दुसऱ्याक कितें दिवंकूच आमचे लागीं कांयच ना. असली गोत आमची जाल्ली आसा, देखून अडचण्यांक बुडलेलीं आसात आमी. आमची शांती उणी जाल्ली आसा आनी प्रश्न आयलोलो आसा. मोबायला भाशेन आमचें जिवीत आमी 2 दिसाक चार्ज केला ओ ना. जाल्यार आयच्या दिसाक चार्ज करतलीं जाल्यार आमी गोडे आमच्या जिविताची शांती हाडूंक गरज आसा, दादोसकाय पोत्तून हाडूंक गरज आसा, बरें जिवीत जिवंक गरज आसा, थोडोच वेळ आमी सारूंक गरज आसा. तेन्नाच आमी खुशाल आसतलीं. आमचें जिवीत गोडे पोत्तून चार्ज जातलें. आमकां शांती, सवस्काय, दादोसकाय पोत्तून येतली. जेजून आपल्या जिवितांत तशेंच केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. सदांच मागण्याक आपलो वेळ सारलो, सदांच देवा सोबे आपलो संबंद जोडून रावलो. देवाचो पूत जावन देखूनच आपल्या जिवितांत भाव भयणीनो आपलें जिवीत 2 दिसाक ताणें चार्ज केलें. आज आमी करूंक तशेंच गरज आसा. थोडोच वेळ गोडे रोजार करून आमच्या कुटुंबा सोबे गोडे भोवून आमचें जिवीत भाव भयणीनो आमी चार्ज करची गरज आसा. काम करतनानूय पूण भाव भयणीनो आमी सदांच दुसऱ्या सोबे बरेंपण दाखोवन, आमचें बरेंपण तांचे सोबे आमी फांकोवन, सदांच आमी तांचे सोबे एक तांचो कांद मारूंक, तांच्या दुखान तशें सुखान आमी वांटो घेवन आमी आमच्या जिविताचे चार्ज करतात. तीच चार्ज दुसऱ्या सोबे वांटूंक गरज आसा. तेन्नाच आमी गोडे खुशाल आसतलीं जिवितान, दुसऱ्याक खुशाल करूंक पावतलीं आनी खूद आमच्या कुटुंबान आमी खुशाल आसतलीं. आमचें कुटुंब शांतीचें, मोगाचें, एकवटाचें जातलें.